नमस्कार. प्रुडंट मिडिया पंचपक्वान्न ह्या कार्यावळीत समेस्त गोंयकारांक उषा नार्वेकराचो माय मोगाचो येवकार. आयज आमी दोन प्रकारचे लाडू पळोवयात. एक ड्राय फ्रुट्साचे लाडू आणि एक चण्याच्या पिठाचे लाडू. तर ताजे खातीर आमी हे इन्ग्रेडियंट्स घेतिल्ले आसा. तीळ, साखर, सुकी द्राक्षां, नाल्लाची कीस, सनफ्लावराच्यो बियो, पिस्ता, अंजीर, वॉटरमेलनाच्यो बियो, चिया सीड्स, एक प्रकारचे ड्राय फ्रुट्स आसा, दुदयाच्यो बियो, काजू, फ्लॅक्स सीड्स, बदाम, खजूर घेतिल्ले आसा, पीनट्स आणि हे गोड आसा, सामके बेबी गोड आसा, हे बेबी धेप आणि एक वेलच्यो घेतल्यात आणि एक जायफळ, मकाना आणि हे चण्याची डाळ. तर आमी लाडवांक सुरवात करूया. तर आता आमी चण्या डाळीच्या पिठाचे लाडू करूया. सदांच तुम्ही जेन्ना लाडू करतात तेन्ना कॉपर, ब्रास किंवा लोखणाच्या आयदनान लाडू करत जाल्यार ते बरें आणि ते जिवाकूय बरें आणि टेस्टूय बरी येता. तुमच्या खातीर आज ब्रासाच्या आयदनान हांव लाडू करपाचें आसा. अशें मातशें सारकें भाजलें की बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स आमी भाजून घेवया. ही ऑलरेडी भाजिल्लीच आसा, सो ताका आनी चड भाजपाची अशी गरज ना. ही रेडीमेडूच भाजिल्ली आसता आणि हे लाडू एकदम बाकीच्या बेसन लाडवा पेक्षा खूब बरें लागता आणि करपाकूय सामकें शॉर्टकट. जर कोणाक टायम मेळना जाल्यार तांच्यांनी असले दाळीचे रेडीमेड दाळ हाडची आणि शॉर्टकट लाडू करचे. तर दाळीक बरो वास आयिल्लो आसा भाजिल्लो, तर आमी ही दाळ आतां काडून घेवया. मातशी वेलची आसा न्ही, ती थोडी वेलच्यो घालया वासा, ते मातश्यो भाजून घेवया. चडूय वेलची घालत न्ही जाल्यार चड वास येता आणि तो खातना मातसो चड जिबलेक लागता, फ्लेवर चड येता. सो तुमी कितले लाडू करता पळय त्या प्रमाणे वेलची घालची. म्हाका दिसता मातशी कमी पडल्या तर हांव आनी मातशी वाडयता. वेलची पळय मातशी फुटपाक पावल्या, इट मिन्स वेलची फुलून जाल्ली आसा. ती आमी काडून घेवया. चण्याची दाळ हाफ किलो आसत जाल्यार पाव किलो साखर घालपाक जाय. तर आतां आमी मिक्सराक लावया दाळ आणि ताचो पावडर करूया. वेलची सोलून घेवया. आता आमी जी चण्याची दाळ भाजिल्ली आसा ती मिक्सराक लावन पिठो करून घेवया. सारको पिठो जाल्लो आसा. तर आमी पाव किलो साखर घेवया. साखरेचो पिठो करून घेवया. सारको साखरेचो पिठो जाल्लो आसा तो आमी मिक्स करूया. जर आमी चण्याची दाळ घेतिल्ली आसत न्ही जाल्यार ती भाजपाकूय चड टायम वता आणि मागीर ती गिरणीचे दिवनी बीन एक दीस बेश्टो पिड्ड्यार वता. सो ही दाळ घेत न्ही जाल्यार तुमकां फास्ट लाडू वळपा मेळटा, करूं शकता तुमी लाडू. तर आता आमी घी आसा न्ही, तूप गांवठी, ते मेल्ट करून घेवया. जर तुम्ही 1 किलो डाळीचे बेसनाचे लाडू करपाक घेत आसत जाल्यार
हाफ केजी साखर घेवपा जाय आनी पाव लिटर तूप घेवपा जाय. ही क्वॉन्टिटी सारकी आसा. जर कमी तुमकां जर करपा जाय आसत जाल्यार तशें त्या प्रमाणे कमी क्वॉन्टिटीन तुमी करूं शकता. पण इन्ग्रेडियंट जे घेतात ते तुमी सारके इक्वल घेयात. म्हणटकीर ते लाडूय टेस्टीकूय बरे जातले आनी चडूय ऑयली जावचे ना आनी ड्रायूय जावचे ना. ते खावपाकूय बरे लागतले. तर आतां आमी मेल्ट करपाक गांवठी तूप घालया. जे हांवें काव घेतिल्ले आसा, गायचे तूप घेतिल्लें आसा. आतां हे गरम जाल्ले आसा ते आमी जो पावडर केल्लो आसा पळय तातूंत घालया. आणि हे मिक्स करया. कितले बेगीन पळय आमचे बेसनाचे पीठ रेडी जाल्ले आसा लाडू करपाक. तर आमी हे लाडू वळपाक घेवया. तुपूय सारकें जाल्लें आसा. आतां हे आमी वळपाक घेवया, लाडू करपाक घेवया. पळय कितले पळय आमी 1-5 मिनटां भितर हे लाडू इजिली करपाक शकता. लोक बेश्टे स्विगी ऑर्डर करतात आनी कितें करतात, डस्टबीन वाडयतात. ताजे पेक्षा आपूण स्वता घरा करून जर खाल्ले हेल्थूय बरो उरतलो आनी करपाकूय संवय जातली. तुमकां जाय त्या आकाराचे तुमी लाडू करपाक शकता, ल्हान व्हडले मिडियम. लाडवाक जर हालयत न्ही शायनींग बरी येता आनी दिसपाकूय बरें दिसता लाडू. पळयात कितले सुंदर जाल्ले आसा. सो तुमी स्विगी न मागता तुमी लाडू घरानूच करून तुमचो हेल्थ बरो दवरात. आमी सगळे विकते घेवपाक शकता पूण आमचो हेल्थ जो आसा न्ही आमी विकतो घेवपाक शकना. तो आमकांच सांबाळचो पडटा. तर समजते गोंयकारांक हांव सांगपाक सोदतां की घरानूच करात आनी घरानूच करात आनी खायात. तुमकां जाय ती आवडटा ती ड्रायफ्रुट्स लायात आनी लाडू आवळूंक घेयात. म्हाका इतली संवय जाल्ली आसा लाडू करपाची की हांव अर्दवरान लाडू एक 50-60 लाडू हांव इजिली करपाक शकता. म्हाका लाडूय करपाक आवडटा आनी दुसऱ्यांक दिवपाकूय आवडटा. तर आज आमचे बेसनाचे लाडू तयार जाल्ले आसा. तर आता बेसनाचे लाडू शॉर्टकट पद्दतीन रेडी जाल्ले आसात. आता आमी ड्राय फ्रुट्साचे लाडू करपाक वचया. पयलीं आमी मकाना घालया आनी मातशें भाजून घेवया. मातशें तातूंत घी घातिल्लें आसा, गायचें तूप घातिल्लें आसा आनी तातूंत मकाना घालून आमी मातशें भाजून घेवया. ड्राय फ्रुट्स भाजले की मातसो टेस्टूय बरो येता. मकाना सारके कुरकुरीत जावपाक जाय. मोव आसल्यार मागीर ते लाडू बरे जायना. सो आतां मकाना आमचे बरे फुलिल्ले आसा पळयात. ते काडून घेवया. तातूंत थोडे पिस्ता घालया. ते भाजया. सनफ्लावर्साचे बियो घालया. क्वॉन्टिटी सगळी इक्वल घालत जाल्यार ते बरे लागता. नाजाल्यार एक चड फ्लेवर येता, कमी फ्लेवर येता. ताजे खातीर मातशें लाडू करतना लक्षान घेवपाक जाय. हांव ड्राय फ्रुट्साचे लाडू करता तेन्ना लोखणाची कायल घेता. तातूंत आमकां आयनूय मेळटा. वॉटरमेलनाच्यो बियो थोड्यो घेवया, त्यो भाजून घेवया. पंपकीन सीड्स बरे फुलतात पळयात. थोडे पंपकीन सीड घालया.
ताजे उपरांत बदाम घालया. ड्राय फ्रुट्स घेतना एकूच लक्षात घेयात की ड्राय फ्रुट्स तुम्ही गुड क्वालिटीचे घेयात आणि एक्सपायरी डेट आसा की ना ते पयलीं पळयात. नाजाल्यार समटायम्स आमी एक्सपायरी डेट आशिल्ले बीन केन्ना घेवन येता तेन्ना शॉपिंग करतना डेटी पळोवन शॉपिंग करात आणि परचेस करात. बदामूय सुंदर भाजून आयल्यात. काजू बियो घालया. काजू बियो बरे भाजिल्ले आसात. पीनट्स घेऊया. आमचे शेंगदाणे फुटत आयल्या पळयात. बरे भाजून घेऊया. पीनट्साची सालां काडपाक जाय. चिया सीड्स घालया थोडे. चिया सीड्स, हे रोकडेच फुलतात. अंजीर सामके हार्ड आसता अंजीर, सो मातशे गरम केले की ते मेल्ट जाता. अंजीर घातले की मातशे ते लाडू आवळोन येतात म्हणून ते अंजीर घालप. अंजीर मातशे फुलोन येतले आणि ते मोव जातले गरम केले की. ड्राय फ्रुट्साचे लाडू दिसाक एक तरी खावपाकूच जाय. चड खावपाक जायना कित्याक ते खूब हीट आसता आणि ते सिजनलूच खावपाक जाय. पावसान बीन तुम्ही ड्राय फ्रुट्साचे लाडू खावपाक शकता पण गर्मेन मात तसले ड्राय फ्रुट्स बी खायनाकात कित्याक पयलींच गरमी आसता आणि मागीर ड्राय फ्रुट्साचे लाडू खातकीर आनीक गरमी जावपाक शकता. तशेंच खजूर आसा पळय तोय आमी घालून घेवया. मातसो मेल्ट करूया खजुराक. मातसो गरम जालो न्ही की तो मातसो मोव पडटा आणि मागीर ग्रायंड रोकडोच जाता. सारकी इजी रेसिपी आसा. हे ड्राय फ्रुट्स आसा पळय तेवूय सारके हेल्थाक बरे. एनर्जी बी पावरफूल येता हे खातकीर. थोडी सुकी द्राक्षा मातशी गरम करूया. तुम्ही गोडानूय ड्राय फ्रुट्स करपाक शकता आवळून और विदाउट गोडूय तुम्ही ड्राय फ्रुट्स अंजीर मागीर सुकी द्राक्षा घालूनय तुम्ही करपाक शकता. मातशी फुल्ली न्ही की मागीर काडून घेवपाक जाय. मातशी वेलची फुलोवन घेवया. हे तीळ आसात तीळ थोडे घालया. कॅल्शियमाक बी सारके बरे. कोणाचे पांय बी दुखता बी जाल्यार तांच्यांनी तीळ खावचे. ते रोकडेच फुलतात. आणि किशिल्लो कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट तो मातसो गरम करून घेवया. तुमकां जर लाडू करपाक जाय जाल्यार पिठा सारके लाडू करपाक शकता. नाजाल्यार मातशे कुटूनय तुम्ही लाडू करपाक शकता और पावडर करूनय तुम्ही रातची दुधानूय ती घेवपाक शकता. एनर्जीक सामकी बरी. कोकोनट चड भाजपाची गरज ना. सुको इतलो सुद्दां भाजल्यार खूब जालो. चड भाजलो की मागीर तो कडू लागता. हातून आमी दोन प्रकारचे लाडू करपाक शकता. एक तुमकां ह्या पद्दतीन लाडू करपाक दाखयता. ग्राइंडराचेर हे केले न्ही की तेजी टेस्ट वेगळी येता आणि अशे कुटले की ताजी टेस्ट वेगळी येता.
हे मातशे ग्राइंड करून घेऊया. ग्राइंड केल्ले ना हे वेगळ्या पद्धतीत लाडू करूया. ड्राय फ्रुट्स न्ही पावडर केल्लो आसता पळय ताजो टेस्ट वेगळो येता आनी मातशे खडे खडे कशे आशिल्ले न्ही ताजो टेस्ट वेगळो येता. सो आतां आमी मातशे व्हडले वांटून घेतिल्ले आसा ताजी टेस्ट खायत जाल्यार ती वेगळी लागता. सो आमी हे एक पद्दतीन करया आनी ती पावडर कशी आसता पळय त्या पद्दतीन करून घेवया. हातूंत आमी गोड घातिल्ले ना, हे फक्त फूल ड्राय फ्रुट्साचेच लाडू. हेवूय लाडू तितलेच रुचकर लागता आनी टेस्ट ताजी टोटली वेगळी लागता. हे लाडू सुद्धा एक 10 मिनटां भितर लाडू रेडी जातात. सो तुम्ही पळयात आनी घरा करून पळयात आनी हातूंत आमी अजिबात गोड घातिल्ले ना, फक्त ड्राय फ्रुट्सूच घेवन आमी हे लाडू वळिल्ले आसा. एक ग्लास दूध आणि हे लाडू खायत जाल्यार तुमकां भरपूर एनर्जी मेळटा. तेन्ना पळयात आनी करून पळयात. हे आमचे डिफरंट टायप्स ऑफ ड्राय फ्रुट्साचे लाडू आसा. उरिल्ले ड्राय फ्रुट्स जे आमी भाजिल्ले आसा ते आमी तेचे ग्राइंड करून पावडर करून घेवया. वेलची आसा ती मातशी सोलून घेवया. एक ग्राउंडनट आसा ताजे साला काढून घेवया. आता ग्राइंड करू. हाचो आमी चड पिठो केल्लो ना, कारण ते गोड घालतकीर आनी पिठो जातलो. सामकोच पिठो करत जाल्यार मागीर खातना तो ताळ्याक बसूं शकता, म्हणून मातसो व्हडलो दवरला. जेन्ना गोड घालतली न्हय तेन्ना आनी एकदां मिक्सराक लायतकीर तो सारको जातलो. तर आतां गोड आसा ते बारीक करून घेवया. आपल्याक जाय तितले गोड बारीक करून तुम्ही किसून घेवपाक शकता. सो हांव जेन्ना लाडू करता पळय तेन्ना चड गोडूय लाडू करना. म्हाका चड गोड लाडू केल्ले म्हणजे खावपाक आवडना, म्हणून हांव गोड बी घालतना सगळे इन्ग्रिडियंट्स कमीच घालता तातूंत. सो
इतले गोड किशिल्लें आसा आणि हे ड्राय फ्रुट्स आतां आमी अंजीर बी घेतिल्ले आसा न्ही ते तातूंत घालतकीर ते बायंडींग जातले. तर आतां हेवूय आमी ग्रायंड करून घेवया. अशें ग्रायंड जाल्लें आसा. तर तातूंत आमी ही पावडर घालया. हातूंत गोड घालया. ड्राय फ्रुट्साचो पावडर घालया. तातूंत काव घी घालया. प्युअर घी घातल्यानी की खातना बरो वास येता घीचो आणि रुचीक लागता आणि खावनशें दिसता. सो आमचे घी तापिल्लें आसा. आतां गॅस बंद करया. इंडक्शन बंद करया. तातूंत पिठो केल्लो घालया. आणि हे लाडू आता आम्ही वळपाक घेऊया. इझिली लाडू आम्ही करपाक शकता. पळया चडूय टायम लागना करपाक. कितले सुंदर लाडू जाल्ले आसा. हे पळयात, हे आमचे ड्राय फ्रुट्साचे लाडू रेडी जाल्ले आसा. अर्दवर पासून लागना लाडू करपाक, रोखडेच जाता. आणि हो जो पिठो उरिल्लो आसा न्हय तो तुमी डब्यान भरपाक शकता. आणि सकाळी जेन्ना तुमकां ब्रेकफास्ट करपाक टायम मेळना तेन्ना दूद गरम केलें की तातूंत 2 चमचे घातले, पिले की 2 मिनटां भितर तुमचे ब्रेकफास्टूय तुमी करून ऑफिसाक किंवा बाकीच्या तुमच्या कामांक वचूं शकता. सो ही बेस्ट आयडिया तुमकां आसा. आज आम्ही पंचपक्वान या कार्यावळींतल्यान 2 पदार्थ तुमच्या मुखार दवरले आसा. तशेंच आमी ह्या कार्यावळींतल्यान वेगवेगळे डिशीज करत रावतले. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.